निमंत्रण दिवपा खातीर सगळे जाण इतक्यात व्हडा संख्येन जाय जमल्या तरी प्रत्येकाक म्हणजे साखळी 13 वारणांनीच न्ही तर नावेलीतले लोक आसा, कुंड्यांतले लोक आसा, सुर्लातले लोक आसा, त्या सगळ्यांनी आपापल्या गावांतल्यो पत्रिका आणि अक्षता दोन्ही घेऊन वयच्यो आयज हांगासल्यान आनी तांच्यांनी वचून आपल्या प्रमुख ग्रामदैवत ते थंय दवरचे आनी दवरल्या उपरांत अशाच पद्दतीन गांवांत अक्षता आनी निमंत्रण दिवपाक सुरवात करच्यो आनी दिता आसतना तांकां निमंत्रणय दियात फक्त आमकां उद्देश कळपाक जाय 22 तारखेनी सकाळी 10 वरांचेर प्रमुख गांवांतल्या देवळांत आमी सगळे जाण जमचे खंयच्या देवळांत जमपाचे हे त्या गांवांतल्या लोकांनी ठरोवपाचें त्यात हांव हांगा सांगना कारण सुर्लात जर करता आसत जाल्यार सुर्लात एका जाग्यार कार्यक्रम करीत जाल्यार तो कार्यक्रम खूब व्हडलो जातलो